आयज आमी वरचा वाडा बोर्डेम ह्या गावाचे नागरिक हांगा जमले एकूच विशय घेवन की आमच्या वार्डाचे डिलिमिनेशन केला. वॉर्ड आमचे 2 कुडक्यांनी डिवायड केले. आता हे खंयच्या बेजिसार केले हे आमकां खबर ना. खंयची सर्वे जाली, कोणी येवन सर्वे घेतली, कोणी रिपोर्ट केलो की खंयच्या तरी पॉलिटिकल इंटेन्शनान हे आमकां डिवायड केले हे आमकां खबर ना. कारण आमी एक वाडो वरचा वाडा म्हणजे एज अ युनायटेड वाडो हो आमचो एक युनायटेड वाडो. आणि ह्या गांवान असे कल्चरल किंवा आमचे खुबश्यो गोष्टी म्हणजे दिवाळी, चवथ हे आमी सगळे एक गांव म्हणून आमी मनयता. पूण आयज जेन्ना आमकां इलेक्शनाचे हे येयले की वॉर्ड डिलिमिनेशन डेटेड एक नोटिफिकेशन येयलें आणि 27 फेब्रुवारीक हे येयले तेजे नोटिफिकेशन येयलें. आणि आमकां कशें केलें डिवायड एंड रूल म्हणजे आमकां 2 हितून डिवायड केले. म्हणजे एक वाडो 2 हांफांनी कुडके केले आमचे. हे कुडके खंयच्या इंटेन्शनान केले, पॉलिटिकल इंटेन्शनान केले, खंयच्या इंटेन्शनान केले हे आमकां खबर ना. पूण आमचो एकूच इंटेन्शन आसा आणि आमचो एकूच हेतू आसा की आमचो जो वाडो जेन्ना आमी दिवाळीचे फोव सुद्दां खाता तेन्ना हो वाडो एक जावन आमी फोव खातात. किंवा आमचे गणपती जे आमचे येता किंवा वयता घरा तेन्ना आमी एक वाडो म्हणून ते गणपती आमच्या वडेश्वरा फुड्यान बसता आणि ते आपल्या घरा वयता. आता एक प्रश्न येता की हे सगळे जर आमी एकी कडेन करता जाल्यार आमचे वाडो हो 2 हांफांनी कित्याक डिवायड करचो. खुबशे मनीस आहा हेजो हेतू कितें हेजो हेतू आमकां कळना. म्हणून आमी आमचे वाड्याचे पूर्ण हे पळय एक टायप केला लेटर टू द इलेक्शन हे कोण आसा तेका आमी ऑब्जेक्शन रेज केला. आणि हे आमी फाल्यां 6 तारखेर मंडे सोमारा सकाळी फायल करपाचें आसा कोण इलेक्शन हे आसा तेका. आणि आमकां अशें दिसता की हेजेर तो सारके हेजेर हे व्हेरीफाय करतलो किंवा आमचो कितें वाडो आसा तेका तो हे न्याय दितलो इतली म्हाजी तरी तेजे कडेन इच्छा एज अ हे आमचे रेजिडंट्स ऑफ वरचा वाडा बोर्डेम. कारण आमकां दिसता की आमचेर सामको अन्याय जाल्लो आसा. कारण आमचे एक गांव एक युनायटेड फॅमिली गांव म्हणजे गांवूय म्हणना हांव आमी एक फॅमिली कशी सगळी काम करताले एज अ कल्चरल किंवा आमचे कितें फंक्शन आसा सगळ्यांक खबर आसतले. इवन अब्बासाक खबर आसतले, विनायकाक खबर आसतले की वडा कडेन आमी जायते प्रोग्राम केले. फक्त खंयच्या हितून केले वयलो वाडो वरचा वाडा ह्या वाड्यान हे प्रोग्राम केले. हे प्रोग्राम आतां जर आमकां 2 हितून जर डिवायड केले जाल्यार हे प्रोग्राम सुद्दां करपाक आमकां खूब डिफिकल्टी फेस करच्यो पडटल्यो. कारण आमकां खंय तरी कोण तरी लागीं धरतलो, कोण तरी पयस करतलो. कारण तुमी ना आमच्या वांगडा, तुमी आसा. हे सगळें घडपाक जायना. म्हणून ह्यो जो कोण आसा आमचो डेप्युटी कलेक्टर ऑर ERO फॉर बिचोली म्युनिसिपल कावन्सील हेणी आमकां न्याय दिवचो. हांव सिद्धाकर बोर्डेकर वयल्या वाड्याले नागरीक. म्हाका अशें दिसता की तेंच्यांनी आतां हे वार्ड जे तयार केल्या एका वार्डान 592 वोटींग आसा, एका वार्डान 700 800 जावं अशें. आनी आमचो वार्ड जो आहा 1088 तर हे 14 वार्ड जे आसात वार्ड 15 काय वाडोवंक ना हेंच्यांनी वाडोवंक ना. आनी म्हाका अशें दिसता जर इक्वलायझेशन करूंक जाय जाल्यार ते एक 800 प्रत्येक वार्डान आसूंक जाय आसलें. आनी आमचे वयल्या वाड्याली थोडी मतां काडल्यान आतां 5 नंबरान घातल्या, थोडी मतां काडल्या 4 नंबरान घातल्या. 4 नंबरान तशें पळोवंक गेले जाल्यार 792 वोटींग आमकां तरी दिसता आतां हेजेर हेज्या हिशोबान त्या वोटींग दिसता 1088. आमचो जो वाडो आसा तो तुमी 4 नंबरान नाल्यार 5 नंबरान खंय तरी एकीच कडेन दवरचो. आमकां अशें भागोवन घालचें न्हू. इतकेंच म्हाजें म्हणणें आसा. हेजेर मातशें सरकारान हेजेर विचार करचो आनी आमचो वाडो व्हरचो न्हू. वरचा वाड्याचो नागरीक आज जे डिलिमिटेशन केलां तेजें इंटेन्शन कितें आसा तें सारकें डायरेक्टली काय इनडायरेक्टली कळना. कित्याक जेन्ना डेवलपमेंट म्हणटा तेन्ना एक फूल वाडो आसता तो एकाच वाड्यान आसचो जेणे करून तेजें डेवलपमेंट वेवस्थीत जाता. ते एकाच कावन्सिलराक जेन्ना 2 कावन्सिलर एकाच वाड्याचे आसता तेन्ना प्रत्येक इश्यू समज तांकां एक खंयच्याय तरी एका क्लिनलीनेस म्हूण इश्यू आसता तेन्ना 2 दिता, डे दिता एक, तो डेट प्रमाणे तो करता. नाल्यार तो एक दीस सोमारा येता, एक दीस मंगळारा येता म्हणटा. आनी हे फूल वाडो असो आमचो आसा थंय गाडी वचना आनी कितें कोण चलपाक सादें चलपाक एक स्कुटर सुद्दां वचना. आनी थंय आजून पर्यंत आमी जो वार्ड आसा तो फक्त म्युनिसिपालिटी पुरतोच फक्त एक वार्ड उरला.
हेजो डेव्हलपमेंट कोण कितें इच्छा कोण करूंक सोदिना. कचरो घाण तसो आसता. फाल्यां हो कचरो असो उरतलो की हांव व्हरतलो काय तूं व्हरतलो. कित्याक कचरो ढीग आसता तो एक थंय सकयल एक तुमी पळयला आसतलो तो असो कचरो आसता. फाल्यां तो वार्ड एकटो कावन्सिलर म्हणटा हो आपलो कचरो न्ही हा, दुसरो कावन्सिलर येतलो म्हणटा हो आपलो न्ही आनी हो तसो ढीग पडून उरतलो. ह्या खातीर तरी म्हाका दिसता की हे वाडो आसा पळय तो एकीच कडेन आसतो फूल वाडो, जेणे करून फाल्यां कसलेच इश्यू निर्माण जावचे न्ही.